आयज आमचे म्हापशेकार हांगसर आपले इश्यूज घेवन येयले. भरपूर इश्यूज आसले तेंचे रिलेटेड गार्बेज रोड प्लस मायग्रंट्स येता ते मागीर थंयसर इन्सिडंट जालो तो तेजेर सुद्दां आसले. तेजेर आमी तांकां जे आमी गार्बेजीक जे ऑलरेडी आमी इम्प्लिमेंट केला म्हणजे जे स्टार्ट केले प्रोसेस आमी स्टार्ट केल्लो आसा ऑलरेडी सेग्रिगेशन प्लस आमी फायनींगेचें प्लस आमी सेग्रिगेटेड गार्डन वेस्ट सुद्दां व्हरपाक हें केलें. आमच्या ड्राय आनी वेट आमी सेपरेटूय वयता सालेगांव धाडटा सगळें चिकन वेस्टाकूय आमी तांकां ऑलरेडी हें दिल्लें आसा वॉर्निंग दिल्ली आसा तेंच्यांनी बायोटिकाक तेंच्यांनी एग्रीमेंट करचें म्हणून तें सुद्दां आमी तांकां सांगलेलें आसा. आनी हो आमचो प्रोसेस आसा हेजो गार्बेजी रिलेटेड आनी बाकीचे तेंचे आनीकूय इशू आसले लँड फिलींग आसा मायग्रंट्स आसा मागीर ट्रॅफिकाचो आसा पे पार्किंग आसा ते सगळे इश्यूज तांकां आमी सांगले म्हणजे तेजे आन्सर दिल्ले आसा की आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केला ते म्हणजे फुडल्या मिटिंगेक आमचे पार्किंगेचो सुद्दां इशू आसा तो सॉल्व जातलो एकदां हें करून. आनी दुसरें म्हणजे महिलाचे टॉयलेटाचे इश्यू रेज केला तेंच्यांनी तेच म्हटलें की म्हणून तुमी महिलां खातीर कितें हें केलां पण आमच्या मार्केटान टोटल 3 सुलभ टॉयलेटी आसा मेन आनी आमच्या म्युनिसिपल कावन्सिलाच्यो 2 आसा. एक आसा इन रिपेरींग म्हणजे कन्स्ट्रक्शन आसा आनी 3 आसा त्यो चालू आसा पण तेंचें म्हणल्यार की महिलां खातीर सेफ अशें आसपाक जाय. पण इन केस कावन्सील आनी हे सगळे आमी एक डिसिजन घेवंक म्हाका दिसता अशें की घेवचें आनी खंय एक जागो डेजिग्नेटेड आसा जाल्यार थंय ती पिंक टॉयलेट वा कितें तें फुडें महिलां खातीर करचें. आतां जस्ट 600 मिटर्स अवे फ्रॉम म्युनिसिपॅलिटी जस्ट 600 मिटर्स अरावंड देर रोटरी क्लबाची गार्बेज आसा तितून पळोवंक जाता नो सेग्रिगेशन आनी दुसरें म्हणल्यार थंयसर कंपोजीट कंपार्टमेंट बांदलेले आसा ते फंक्शन आसा जाल्यार कशे भाशेन हें सॉल्व जातलें प्रॉब्लम अशें जालें जाल्यार तुमी आतां खंयसर म्हटल्यार रोटरी क्लब रोटरी क्लब आसा पळय थंय सेग्रिगेशन पॉयंट आसा तो सेग्रिगेटेड जावनूच आमच्या प्लांटार वयता जे तरेन तांकां सांगलें पळय तशेंच आसा तें थंयसर. ते कितें आसा ती ड्राय आनी वेट आसता पळय थोडी ही आसा पळय ती वेस्ट आसता ती ड्राय हितून येना आनी वेस्टूय हितून येना ती सेपरेट काडची पडटा ती थंय वेस्ट आसा ती कळ्ळें न्हू. त्या खातीर तो तुमकां वेस्ट दिसता तो असो तो अनयूज म्हणजे तो हितूनूय वचों शकना प्लांटारूय वचों शकना आनी तो वेटीनूय वचों शकना तसो वेस्ट आसा थंय तो कंपोजीट बांदला ते तेजे ते यूज करता ते थोडी वेस्ट येता पळय ती तेजेर घालून हें करून ते डिकम्पोज करता. जायते लोक हांगा रावता स्ट्रीटार रावता म्हणटा आनी खंयची एनजीओ तांकां ते जेवण दिता. आतां एग्जॅक्ट हांव तुका सांगूं नको की खंयचे दिता ते पूण थ्रू मिडियांत हांवें आयकलां की एनजीओ खूब येवन तांकां जेवण दिता म्हणून ते मागीर थंय खंयसर तांकां एक दिसता न्हू आमकां मेळटलें जेवण म्हणून आमी हांगा रावचें अशें. आतां इतले इश्यू तेंच्यांनी रेज केला तुमचे आतां एफर्ट कितें आसतलें फुडें एवरी टायम ते येतात आनी तुमकां सांगता पार्किंग प्रॉब्लम आनी कंजेशन प्रॉब्लम आनी ट्रॅफीक प्रॉब्लम कितलेच इश्यूज सांगतात जाल्यार तुमी कशें कितें करता. ऑलरेडी तेंच्यांनी जे इश्यूज आमचे कडेन मांडलेले आसा पळय ते जो प्रोसेस आमी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लो आसा ते तरेन सगळे कम्प्लीट केल्ले आसा. आतां एकूच इशू रिलेटेड टू ते फायनींग बी आसा पळय ते सुद्दां आमी केल्ले आसा बाकीचे आनी गॅरेजी चार्ज लागता आनी कितें लागता ते आमी तेजेर वचोंक ना